फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं की वास्कोच्या लोकांक कोळशाच्या प्रदुशणाक तोंड दिवचें पडटा। जायत्या जाणांनी कोळशाच्या प्रदुशणांतल्यान वास्कोकारांची सुटका करपाची आश्वासनां दिलीं, मात कोळशाचें प्रदूषण उणें जावपाचें नांव घेना। दुसरे वटेन कोळशाच्या प्रदुशणाचो धोको आनीकूय वाडिल्ल्याचें दिसून येता। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। कोळशाक लागून जावपी प्रदूषणाक वास्कोकार सामकेच विटल्यात। ह्या प्रदूषणांतल्यान केन्ना एकदां आमची सुटका जाता असो प्रश्न वास्कोच्या लोकांक पडला। मुरगांव बंदरांत आतां पयलीं परस चड कोळशाची हाताळणी जातली, ताका लागून प्रदूषणाचोय धोको वाडटलो। मुरगांव बंदरांत जावपी कोळशाची हाताळणी वाडची ना अशें आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान तशेंच सद्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय सांगिल्लें। अशें आसतना लेगीत कोळसो हाताळपाक कशी कितें परवानगी मेळटा असो प्रश्न परशुराम सोनुलेकरान उपरासला। गेली कितलींशीं वर्सां मुरगांवचे लोक आनी गोंयाचे लोक हे कोला खातीर झगडटात। एसेंब्लीन पर्रीकरान म्हटलेलें की आपूण कोल एक्सपान्शन करून दिवपाचो ना। तशेंच 2 वर्सां पयलीं सीएमान जेन्ना तो चिखले पंचायतीन येयल्लो तेन्ना म्हटलेलें की आपूण हे कोल रिड्यूस करतलो। आयज पळयत जाल्यार रिड्यूस ना जाल्यार हो कोल 2 पटीन 3 पटीन JSW वाडोवपाचें उलयतात। आनी आमचो जो आमदार आहा तो हांगा डोम स्ट्रक्चर घालया म्हणटा। डोम स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वॉट जयगड जो प्लांट आहा ताका पळोवन जर तूं घालूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसना इट इज फिजिबल। आनी जेन्ना आयज सरकार G20 मीट घेता आनी इंटरनॅशनली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सांगता की आपूण कोल रिड्यूस करतलो, हेजार्डियसली हे कोल हँडल करपाचो ना, पूण म्हाका दिसता सरकारान ते G20 जे आहा तांकां हांगासर हाडूंक जाय। सड्यार मुरगांवान हांगासर ती मिटींग करपा जाय आनी तांकां दाखोवंक जाय की आमी कितल्या भशेन हो कोल हँडल करता। आयज लोकांक इतलो त्रास जाल्लो आहा। हांगासर आमी पळयतात की हे जे नवीन आमदार येतात, जे आमदार निवडून येयले ते वचून नवीन चेअरमॅनाक परतून मेळटात। सो हे चेअरमॅना कडेन कितें उलयतात तें खबर ना, पूण चेअरमॅनाचो एक स्टेटमेंट आसा तो तितून म्हणटा की तुमी आपणाक ते फिगर दिवपाचो कितले लोक कॅन्सरान मेले, कितले लोक हे कोल पोल्युशनान मेले। म्हणल्यार MPDचो चेअरमॅन कितें हांगा लोकांची मडी मेजपा येयला। MPDचो चेअरमॅन म्हटल्यार ताचो रोल हांगाच सोंपना, MPD कोर्टा इतलोच सोंपना, पूण हांगा MPD भायरूय लोक रावतात। आनी म्हाका दिसता इंडियान हो एक कोर्ट आसतलो जिंगा लोकांची घरां सामकी पोटाक तेकोन आहा। थिंगासर म्हाका दिसता खूब काळजी घेवपाची आहा जेन्ना असलो कार्गो हँडल करतात। आनी आमी डे वनाच्यान ह्या कार्गोच्या अगेन्स्ट आहात आनी जे मेरेन हो कार्गो मुरगांव कोर्टाच्यान बंद जायना ते मेरेन आमचो लढो चालूच आसतलो। वास्कोच्या बोगदा आनी जेटी वाठारांतल्या लोकांक कोळशाचो चड त्रास जाता। कोळशाच्या प्रदूषणा आड आवाज करूनय कांयच फायदो जालो ना। उरफाटे अतिरिक्त कोळसो हाताळणेक लागून प्रदूषणाचो धोको आनीकूय वाडिल्ल्याचे समाजवा उरपी शंकर पोळजी सांगता। आयज गोंयची जी आमी जर मॅक्झिमम आयज पळयत न्हू जी एज्युकेशनां जातात न्हू ती कोल एज्युकेशनां। आनी हांव पयर MPDच्या चेअरमॅनाक मेळोन येयला आनी MPDच्या चेअरमॅना कडेन आमी डिस्कशन केलें आनी सत्य स्थिती जी आहा मुरमुगांवची ती आमी सत्य स्थिती तेच्या फुड्यान दवरली। सत्य स्थिती म्हटल्यार बोगदा जेटी ओके हे जे 2 वॉर्ड आहा, 2 जे वाठार आहा हांगासर न्हू डेली लोकांच्या घरान कोळसो आसता, तेंच्या जेवणान कोळसो आसता, ते तेंच्या उदकान कोळसो आसता। ल्हान भुरगीं जी आहा ती इनडायरेक्टली कोळसो ब्रीथ करतात। हे आमी सगळे आमच्या चेअरपर्सनान सांगलें आनी चेअरपर्सनाक आमी रिक्वेस्ट केली की तूं स्वता यो आमच्या बरोबर आनी तूं ही परिस्थिती पळय म्हणून। खोटेपणां हांगासर कांय ना आनी लोकांचें दुयेंस वाडलेलें आसा, कोणाक थंडी बिंडी बीन जाता न्हू ती कमीच जायना। सो हेचें कितें ना कितें तरी कोला वांगडा रिलेशन आसूंक शकता, कित्याक पयलीं अशें जाय नासलेलें। आयज जेन्ना एक्सेस कोल हँडल जाता न्हू तो सगळो डस्ट आहा न्हू तो सारको उबोन कोण गाडये बायक चलयता न्हू तेंच्या दोळ्यान वयता। कितें सांजच्या टायमाचेर जाल्यार तुका डायरेक्टली कळटा की तो कोळसो ब्रीथ करता म्हणून कितें आनी जायना। आतां ब्रिदींग जर तूं मुरमुगांवान जें ब्रीथ करता न्हू तेच जर खंयच्या बिचार वचून कोलवा बिलवा वचून ब्रीथ करशीत न्हू कोलवाची ब्रिदींग स्मुथली जाता आनी मुरमुगांवची ब्रिदींग हार्ड येता तुका सारकें। हांवें एक्सपिरियन्स केला। चड लांब नाका, मुरमुगांव येळेचेरूच वचात न्हू आनी आयज मुरमुगांव जे कोल पोल्युटेड एरियान रावात न्हू जाल्यार डिफरन्स कळटा सारको। सो आयज वयता थंयसर हे कोल पोल्युशनाचेर आवाज उठोवन सुद्दां आयज सरकार दखल घेयना। सरकार दोळे धापून आसा। सरकार न्हिदलेल्याचें सॉंग करता ओके, न्हिदलेल्या मनशाक उठोवपाक बरो रे, पूण सॉंग करता त्या लोकांक उठोवपाक व्हेरी डेंजर। सो आयज पॉलिटिशियनांनी जर सपोज इनिशिएटीव घेतलो लोकांची जर काळजी आसलेली की हे लोक तांकां जाय परत वोट मारपाक म्हणून तेंची काळजी आसलेली न्हू जाल्यार आयज कोळसो बंद जावपाचो। कोळसो प्रदूषण उणें करपा विशीं सरकारान प्रभावी उपाय येवजण केल्ली ना। अतिरिक्त कोळसो हाताळणेक लागून प्रदूषणाचो धोको आनीकूय वाडला, पूण वास्कोच्या लोकांक कोळसो प्रदूषणांतल्यान आपली सुटका जाल्ली जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तियोळजी।